सांब पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. इतले मोतींत वरा, जो कोण थोडेंस वमता तो थोडेंस लुंवता, जो कोण धाराळ वमता तो धाराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव, रडोन म्हणले बरे न्हय, सुरसुरे करनी न्हय, कित्याक हास्त्या तोंडान दितालो देवाक मोगासो. तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक थांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसोन हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतले. पवित्र पुस्तकांत बरयले आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचे धान धर्म ससनाक बाळटा. वमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव धाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या धान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवान सकन मातयेंत पडोन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक चिनयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो फाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो. म्हजी सेवा करतेल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतार हे.